आमी धुलेर दांगी कॉलनी हांगासर आसा. नेमकें हांगासर येवपाचें कारण कितें? पयलीं तर हांव सगळे गोंयकारांक नमस्कार करता. माझें नांव अब्दुल रहीम शेख. हांव हांगा रावता डांगी कॉलनी. आतां हे इशू आसले पब्लिकाक ऑब्स्ट्रक्शन जातालें म्हणजे डिस्टर्बन्स जाताले गाडयो भायर काडपाक गाडयो भितर घेवपाक आनी हे जाले डेड एंड जाल्ले आसले रोड. आतां आमकां 2 वर्सां जाल्ले आमी हेजेर कंप्लेन घातलेले मुन्सिपाल्टीकूय घातले डिप्टी कलेक्टरूय घातले खंयचे आनीक जायते डिपार्टमेंटाकूय घातले पूण हेजें कितें एक्शन जायनासलें आनी एक्सिडंट जायते एक्सिडंट जाताले हांगा. आनी तुमी तर जाणा आतां परिस्थिती कितें आसा एक्सिडंट जाल्यार कोण पुलिसेक आपयना ते जाणा पुलिसेक आपय जाल्यार टायम वेस्ट जातले पुलिसाचो टायम वेस्ट जातलो म्हणून आमी हेजेर परत एक हे काडले प्लॅन काडले की परत एक रिक्वेस्ट करपाची मुन्सिपाल्टी घेता की घेयना एक्शन म्हणून जावंक ना. मुन्सिपाल्टी सांगूंक लागले आपूण शोकेस नोटीसी काडलं हे काडलं ते काडलं तरी फॉवर्ड वचना न्यूज. हांव कितें म्हणटा की तूं एक कावन्सिलर आसा तुजी एक प्रॉपर्टी आसा तुका समजूंक जाय पब्लिकाचे प्रॉब्लेम पयलीं कितें आहा. संवसारा कडेन वचून डोळ पिटोवंक जायना न्हू. संवसारांत तूं जायते व्हिडियो काडटा हे लिगल आहा ते लिगल आहा हे इल्लिगल आहा ते इल्लिगल आहा म्हणून तूं आपले स्वताचे वाड्याचे पयलीं पळोवंक जाय न्हू. जायते लोक पडटा हांगा कितें तुमी कितें मोरपाचे वेट पळयता मागीर म्हाका बाय फोर्सफुली म्हाका जोशवा कडेन वयचें पडलें आमदारा कडेन. ताका हांव सांगलो आमचे प्रॉब्लेम अशें अशें आहा म्हणून तो मिटींग घेतलो आनी पळयलो हे जेन्यून रिजन आसा की ना म्हणजे जेन्यून रिजनूच आसले ते पत्र्याचे म्हणून आयज मुन्सिपाल्टी हे काडले की डिसिजन घेतले की जे कितें ऑब्स्ट्रॅक्ट जाता ते पत्रे हांगासून काडून उडोवचे म्हणून. प्रॉपर्टी कोणाची सर? प्रॉपर्टी कोणाची? ही प्रॉपर्टी हेजे सुभाष नार्वेकाराचे तेंची? हय प्रायवेट प्रॉपर्टी आणि ते कॉम्प्लेक्स आसा तो बिल्डर दुसरो आसा. हे दोगांयच्या भांगडीचे भितर हे बिल्डींग बंद जाले 2012. ओके. ऑब्स्ट्रक्शन कितें जातालें सर? ऑब्स्ट्रक्शन हे जाताले गाडयो भायर काडूंक मेळनासले हांगासून. ओके. म्हणजे आतां कितें जालां सद्या कितें जालां प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आमचे मुन्सिपाल्टीचे फुडल्यान सिग्नल लागलेले आसा आनी पब्लिका ते चडटेर गाडी थांबोवन ते जायना तांकां म्हणजे कितें भुरग्यांक बीन डिस्टर्बन्स जाता इस्कॉलाक पावपाक म्हणजे हो रोड आतां हायवे जाल्लो आहा. म्हणजे इंटरनल रोडांतल्यान लोक हय इंटरनल रोडांसून सगळे हायवे जाल्ले आहा आतां. आनी कितें पत्रे मारिल्ले? पत्र्याचे खूब ऑब्स्ट्रक्शन जातालें म्हणजे कितें जे गाडयो पयलीं हांगा घरान आसले आतां हांगा कम से कम 5-6 बिल्डिंगी येयल्ले आहा म्हणजे व्हडले G+6ची बिल्डिंगी आहा G+10ची बिल्डिंगी आसा. पब्लीक सगळे हो रोड यूज करता हो सर्वीस रोड आहा हायवेन न्हू म्हणजे हांगासून भायर काडूंक गेल्यार सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता. आयज मागीर कितें ठराव जालो आयज? म्हाजें म्हणणें आसा आयज कितें तें जालां न्हू अशें सगळे जाग्यार आसूंक जाय. कितें डेमोलिशन जालें? डेमोलिशन कितें आसा ते असले हितून घालात लायसन काडला तांकां तुमी डेमोलिशन काडटा इल्लिगल आसा थंय तुमी पावना. आमी पब्लीक आहा सगळे जे आमचे पब्लिकाचे सेवा खातीर आहा गव्हर्मेंटाचे सेवा खातीरूय आहा. हांव म्हणटा कितें आतां जोशवा जशें एक्शन घेतलो आनी आमचो सीओ जशें एक्शन घेतलो तेजेर कारवाई केले रिइन्स्पेक्शन जालें अशें सगळे जाग्यार जावंक जाय. इल्लिगल जितकें आसा तें बंद जावंक जाय म्हाजें इतकें म्हणणें आसा. आतां ते जेन्ना आमचे हे मुन्सिपाल्टीन नोटीस काडले डेमोलिशनाचे आयज सकाळीं या 11-11:30 वाजता हांगा डेमोलिशन चालू जाल्लें जाल्यार तेतून आमचे गोवा पुलीसूय आहा सपोर्टा खातीर आमचे मुन्सिपाल्टीचे इंजिनियर्स आहा इंजिनियर रिपेरींग आहा मुन्सिपाल्टीचे वर्कर्स आहा आनी ते पत्रे बीन काडून थंयच दवरतात ते आनी तेंची कारवाई आतां चालू आहा एट प्रेझेंट. सो फक्त जे ऑब्स्ट्रक्शनाक जे येताले ते तेंच्यांनी हय जे ऑब्स्ट्रक्शन येताले ते पत्रे सगळे काडले ते थंयसून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.